सामुएलाच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप. बेंजमीनच्या प्रांतांत कीश नांवाचो एक मनीस आसलो. तो अबियेलाचो पूत, अबियेल जेरोराचो पूत, जेरोर बेकोराताचो पूत, बेकोरात आफियाचो पूत. हो बेंजमीन वंशी भोव ग्रेस्त आसलो. ताका साऊल नांवाचो एक सोबीत तरणाटो पूत आसलो. इस्रायेलींतांमध्ये ताचे प्रास सोबीत हेर कोणूच नासलो. तो हेर सक्त्यां प्रास एक तकली उंच आसलो. एक दीस साऊलाच्या बापाय किशाची गाडवां सांडून गेली. किशान आपल्या पुता साऊलाक म्हळें, तुजे सवे सेवकां मदल्या एकल्याक घेवन भायर सर आनी गाडवांक सोदूंक वच. ते एफ्राईमाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्यान आनी शालिशा प्रांतांतल्यान गेले, पूण तांकां ती मेळ्ळी नात. देखून ते शालीम प्रांतांतल्यान गेले, पूण ती थंय नासलीं. उपरांत ते बेंजमीनच्या प्रांतांतल्यान गेले, पूण ती तांकां मेळ्ळी नात. सामुएलान साऊलाक पळयतच सर्वेस्परान ताका म्हळें, होच तो मनीस जाचे विशीं हांवें तुका सांगलें. तो म्हजे परजेचेर राजवटकी चलयतलो. साऊल धारवट्या कडेन सामुएला बगलेक आयलो आनी म्हणालो, दया करून दर्शी खंय आसा म्हूण म्हाका सांग. सामुएलान साऊलाक जाप दिली, हांवच तो दर्शी. म्हजे फुडल्यान वूंच पुजे स्थळाचेर चड. आज तुवें म्हजे सवे जेवंक जाय. फाल्यां सकाळीं हांव तुका घरा धाडटलो आनी तुज्या काळजांत आसा तें सगळें हांव तुका सांगतलो. सामुएलान एक तेलाची शिसली घेतली आनी ताणें साऊलाचे तकलेर तेल ओतलें. उपरांत ताणें ताका उमो दिलो आनी म्हळें, सर्वेस्परान तुका आपले परजे इस्रायेलाचो फुडारी कसो अभिशेक केला. तुवें सर्वेस्पराचे परजेचेर राजवटकी चलोवंक जाय आनी तिचे भोंवतणी आसलेल्या दुस्मानाच्या हातांतली तिका निवारूंक जाय. सर्वेस्परान तुका आपल्या दायजाचो फुडारी नेमला म्हूण कळीत जावच्याक तुका कुना ही. देवाचे उतार हें. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू परत्यान सरोवराचे वेळेर गेलो. तवळ लोकांच्या जम्यान ताका वेडो घालो आनी तांकां ताणें शिकवण दिली. वाट धरून तो फुडें वेताना अल्फेवाच्या पुताक लेवीक सुंका काट्यार बसून आसलेलो ताणें देखलो. ये म्हज्या फाटल्यान म्हळें जेजून ताका. लेवी उठलो आनी ताच्या फाटल्यान गेलो. उपरांत ताच्या घरा जेजू जेवणार आसतना साबार सुंकागार आनी दुसरे फातकी जेजू आनी ताच्या शिसा सांगाता पंक्तीर बसले, कित्याक असले साबार जण जेजूचो पाटलाव करताले. फारिसेवांच्या पंगडाक मेळिल्ल्या शास्त्र्यां मदल्या थोड्यांनी जेजू सुंकागारा आनी फातक्यां सांगाता जेवता ते पळोवन ताच्या शिसा लागीं म्हळें, तुमचो मेस्त्री सुंकागारा आनी फातक्यां सांगाता खाता जेवता कित्याक? हें आयकून जेजून तांकां जाप दिली, भलायकी आसलेल्यांक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. हांव आयलां फातक्यांक आपोवंक, भाग्यवंतांक न्हय. देवाचे उतार हें.